नोकऱ्यो ना त्यो ना. धंदो करून पोट भरतले जाल्यार सरकारा कडच्यान आदार ना. सरकाराक जागो करूंक म्हूण गोकुळवेद महासंघान मडगांवां दक्षिण गोंयचे जिल्लोधिकारी बिल्डिंगे मुखार धरणे धरले. हे सरकार जावन आसा आयज पळयल्यार दिसून येता फकत प्रमोट करता कासिनोस, ड्रग्स, कोल, मागीर आतां उदकाकूय बीन आमकां काबार करपाक सोदता. फाटीं टॅक्सीवाल्यांचोय बी स्ट्रायक जालो आनी आयज आमचो स्ट्रायक तेणी मुद्दम 144 लावन बंद केला. आज विजय माल्या सारके कोट्यांनी पयशे हावून लंडना वचून रावता, तांकां 144 लागना आनी आमकां गरीब लोकांक धाकलोसो लोन पास करपाक 5 वर्सां काडटा. आनीक आयज पळोवपाक गेल्यार ट्रायबलाचे सुमार 2,500 पोस्ट बॅकलॉग आहा. तुमी गव्हर्मेंट जॉबूय दिना, कितें पोट भरतलो म्हळ्यार लोनूय बी दिना. हे सरकार हे आमकां ट्रायबलांक सपोर्ट करपाचें ना. 2011 पासून ही जी स्कीम आसा ती इम्प्लिमेंट केली. इट इज सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम. सो ती इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंटा कडल्यान ती आमकां सोसायटीक मेळटाली. पयलीं थोडे दीस मेळ्ळी आनी टोटली ती आतां बंद करून ते लोन्स बंद केल्ली आसा आनी आतां डायरेक्ट आमी परत एप्लिकेशन्स करता म्हणून ट्रान्सफर टू EDC कडेन केल्ली आसात. EDC ह्यो फॉर्मेलिटीज खूब आसात. EDC दिवपाक खूब कंडिशन्स आनी लायतात आनी ती आमकां मेळची न्ही म्हणून ती EDC कडेन दिल्ली आसात. मागण्यो तडीक लागना जाल्यार खंय मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्या मुखार धरण्याक बसतले. आमचे ते 3 डिमांड आसा की जी EDCन ज्यांनी स्कीम ट्रान्सफर केली ती तें डिसिजन त्यांनी रिवोक करचें आनी ती परत ट्रायबल मल्टिपल कोऑपरेटिव्ह सोसायटीक ते दिवचे. दुसरी मागणी विदीन 15 डेज हे 70 एप्लिकेशन त्यांनी क्लियर करचे. आनी तिसरी मागणी आमची आसा की ट्रायबल वेलफेअर डायरेक्टर जो आसा त्यांनी आमच्या इतलो सतायल्लो आसा ताका त्या डायरेक्टर म्हणून थंयच्यान ट्रान्सफर करचो आनी ट्रायबलाचो कोण तरी ऑफिसर त्या पोस्टाचेर अपॉयंट करचो. आनी जरी ह्या 15 दिसांनी तें जालें ना जाल्यार आमी जे एप्लिकंट आसा विथ फॅमिली आनी आमचे गोंयभरचे सगळे जे मेंबर आसा वाकवेदाचे सगळे CMच्या बंगल्या समोर एक दिसा हांगा स्ट्रायक करतले. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील.